मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की जेजू जावन आसा हो संवसाराचो उजवाड. इजायस प्रवाद्यान आमकां सांगलां आयचे हे वाचपान कशे भाशेन तो आपल्या पोरचेक उगडास कोत्ता की हो उजवाड येतलो आनी ह्या उजवाडान आमी जिवंक जाय. तो तांकां बोरवांसो दिता हे उजवाडाचो, आनी हो उजवाड येतलो तेन्ना आमचें जिवीतूय बदलतलें. तशेंच सुबोर्तमानान जेजूची हीच उतरां आमकां आयकोंक मेळटा, आनी जे इजायस प्रवादी सांगता तें हांगा शादी पावता, कित्याक जेजू जावन आसा तो उजवाड ह्या संवसारान आयलो आनी हो उजवाड तो दुसऱ्यांकूय दिवंक गांवां गांवांनी भोंवंक लागलो. आनी थंय भोंवता आसतना तो प्रवचन करता आसतना ताका हे दोग भाव दिश्टी पडले, पेद्रू आनी आंद्रे. तांकां तो आपल्या फाटल्यान यो म्हणून आपोवणें दिता. तशेंच जेबेदेचे दोगूय पूत जाकोब आनी जुआंव तांकांय तो आमंत्रण दिता. ते ताचे फाटल्यान वेता, रावता ताचे बरोबर, शिकता आनी मागीर तो तांकां परत प्रवचन करूंक धाडटा. आनी हेच आमी दुसरे वाचपान पळयता कशे भाशेन पावलू आनी हेर जेजूची बरी खबर, जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो तांचे देंवल्या उपरांत ते वचून परगटूंक लागता. आनी जेन्ना ही परगटणी घडटा तेन्ना लोक जिवीतूय बदलतात, पूण तांचो पोंगड कसो जाता. हांव हाका मानता कित्याक हाणें आमकां हो भात हाडून दिलो, हांव त्या मनशाक मानता ताणें आमकां हो भात हाडून दिलो, अशें तांचें जिवीत जावंक लागलें. आनी आयचे दुसरे वाचपान आमकां पावलू सांगता अशें आमचें जिवीत जावचें न्हय, आमी दोशी जावची न्हय, एका काळजाची एका मनाची आमी जावंक जाय. तर हो जेजू जावन आसा उजवाड आमच्या जिविताचो. तो उजवाड आमच्या जिविताचो जाल्यार हे उजवाडा विशीं आमकां खंय मेळटा? आमकां हे उजवाडा विशीं आमच्या पवित्र पुस्तकान मेळटा. तो जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक जावं उत्पत्तीचे पुस्तकान सान सारकें निमाणें प्रकाशणेचें पुस्तक आमी वाचल्यार आमकां कळीत जाता जेजू ह्या संवसाराचो उजवाडूच न्हय, आमच्या दर एका जिविताचो उजवाड, तो आमच्या जिवितान उजवाड हाडटा आनी हो उजवाड आमचें जिवीत बदलता. एकदां एकलो शिश आपले गुरुजीशी वेता आनी सांगता, हांव पवित्र पुस्तक वाचता पूण म्हाजें जिवीत बदलना, कांयच जायना. हांव कितलींच वर्सां जालीं पवित्र पुस्तक वाचता पूण म्हजें जिवीत तशेंच आसा. सो गुरुजीन ताका सांगलें, थिंगा एक पांटलो आसा, तो घे आनी वचून दर्यांतलें उदक घेवन यो. सो तो पांटल्यान इंगळे आसले, तो ओतयता थिंगासर, पांटलो घेता, धांवन वेता, उदक घेता पांटल्यान आनी धांवन धांवन गुरुजीशी येता. पूण आमी जाणा पांटल्यान उदक कांय उरचें ना. धांवन आयलो गुरुजीशी, गुरुजी हांवें प्रयत्न केलो पूण उदक कांय उरोंक ना हे पांटल्यान. गुरुजी म्हणलो परत वच, जाता इतलो फास्ट धांव आनी परत यो उदक घेवन. गेलो तो, परत गेलो, घातले दर्यान, पांटलो उखल्लो, धांवन आयलो, उदकूच उरोंक ना. खूब पावटी 4-5 पावटी असो गेलो, परत आयलो, उदकूच ना. मागीर गुरुजीन ताका सांगलें, तूं पांटलो पयले पावटी घेवन गेल्लो तेन्ना कसो आसलो तो पांटलो? तो भुरगो मागलो पांटल्याक पळोवन, सारको काळो कीट जाल्लो, इंगळे आसले म्हणून तितून. आनी आतां कसो आहा तो पांटलो? आतां साफ जाला. कितले पावटी तूं येवन वचोन जालें तुजें? खुबशे पावटी जाले. अशेंच घडटा जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक लागता, आमच्या जिवितान इल्लें इल्लें करून आमचें जिवीत बदलूंक लागता. पूण आमी तें सोडपाचें ना. आमी पवित्र पुस्तक वाचून आमचें जिवीत बदलतलें हो विश्वास दवरून, कित्याक जेजू आमकां सांगता, जो कोण म्हजो फाटलाव करता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर आमकां हेंच सासणाचें जिवीत जाय जाल्यार आनी ताचे विशयी आमकां खबर जावंक जाय जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक वाचून आमचें जिवीत बदलूंक ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.